एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशे एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यात हांव तांकां निवारतलो. हांव तांकां राष्ट्रां मदले भायर काडतलो, परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो आनी तांच्या काशा देशांत परतून हाडटलो. इस्रायेलाच्या दोंगराचेर, फालक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या वस्तेच्या जाग्यांचेर हांव तांकां सरयतलो. बऱ्या सरोवान हांव तांकां पोसतलो आनी इस्रायेलाचे दोंगर तांच्या सरोवाची सुवात जातली. थंय बऱ्या सरोवाचे सुवातेचेर ते विशेव घेतले आनी इस्रायेलाच्या दोंगराचेर पुश्टीक सरव तांकां मेळटलो. हांवच म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवच तांकां विशेव दितलो, उलयता तो सर्वेस्पोर देव. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो, घायेल्ल्यांचे घाई बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्यायनितीन अनुसारून पोसतलो. देवाचे उतार हे. सांत पावलान रोमांकरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ वतला. कित्याक आमकां आनीकय कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतास खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यार सरलो, पूण नितिवंत मनशा पासत ससारायेन मरूंक कोण तो तयार? पूण आमी फातकी आसल्यां तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितिवंत जाल्यां, तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बाचाव जावंक पावतेल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यांत जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता मारिफात ताचे तावन आनीकय चड विशेश तारान जोडतेल्या. तितलेंच न्हय, सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवा थंय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोशान भरल्या. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हो मनीस फातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां वपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकोन वसात जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडून सुकोन गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळासर सोदून वसाचो ना? तो मेळटास संतोशान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोश पावा, कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पाश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितिवंता प्रास पाश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एक फातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो. देवाचे उतार हे.